नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। आदिवासी फुडारियांतले एकठांय सभापती गणेश गांवकार फाटल्या 15 दिसांच्यान करता यत्न मंत्री तवडकर आणि आमदार गावडे यांचे मदले मतभेद जातले पयस। गोंयांत वाडपी खर उष्णतायेक लागून दिसान दीस वाडत आसा उदकाचे संकश्ट। जायत्या वाठारांतल्या लोकांक जाता अनियमित उदका पुरवण। कांय धरणांतल्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान वाडला हुस्को। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द केल्ल्यान गोंयांतल्या हजारांनी वैजकी विद्यार्थ्यांमदीं हुस्को। परीक्षे खातीर नव्यान तयारी करपाची वेळ आयल्या विद्यार्थ्यांचेर। उत्तर गोंयच्या जिल्हो दंडाधिकाऱ्यान पणजे भाटले वाठारांतलो रस्तो 16 मे मेरेन तात्पुरतो बंद दवरपाचो दिला आदेश। नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरचे प्रशासनान केला आवाहन। होमगार्ड दिनेश गावडे गव्याच्या शिंगाच्या जखमेक लागून मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान जाल्यार स्पष्ट। राना खात्याचे जायते प्रश्नांक मेळूंक ना जाप। मजगती घडणूक सुवातेर राना खात्याचे अधिकारी आणि पुलीस करतले संयुक्त पळोवणी। आणि म्हापसा मध्यराती कार्ड गॅमलिंग क्लबाचेर घाली धाड। 2 बायलां समाज वावुरप्यांनी पिंक पुलीस फोर्साच्या मजतीन केली कारवाय। मजगती गॅमलिंगात आस्पाव आशिल्ल्या लोकांनी काडल्यो फुज्यो। फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत वाडपी गरमेच्या फाटभुंयेर आतां उदकाचें संकट वाडपाक लागलां। खर उष्णतायेक लागून उदकाचें संकश्ट दिसान दीस वाडत आसा। साश्ट, सत्तरी, मडगांव, केपें, दिवचले सारकिल्या हेर जायत्या वाठारांतल्या लोकांक अनियमीत उदका पुरवण, उणो दाब हांकां तोंड दिवचें पडटा। सावले 35%, त्यारी 38% आणि हणजूण धरणांत 21% उदकाची पातळी जाल्ल्यान हुस्को वाडला। मॉन्सून पूर्व पावसाचो उणाव, तापमान वाड, उदकाच्या वापरांत वाड आणि उदका संपत्तीचे लुकसाण हाका लागून परिस्थिती चड गंभीर जाल्याचें कळटा। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द केल्ल्यान गोंयांतल्या हजारांनी वैजकी विद्यार्थ्यांमदीं हुस्क्याचें वातावरण पातळ्ळां। पेपर लीक आनी प्रशासकीय त्रुटींच्या आरोपा उपरांत नीट परीक्षा रद्द केल्ल्यान विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांकूय धपको बसला। कितलेशेच म्हयने हे परीक्षे खातीर तयारी केल्ल्यान विद्यार्थ्यांचेर आतां नव्यान तयारी करपाची वेळ आयल्या। मजगती नव्यो परीक्षेच्यो तारखो बेगीनूच जाहीर करतले अशें एनटीएन स्पश्ट केलां। होमगार्ड दिनेश गावडे हाका शिंगाच्या जखमेक लागून मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पष्ट जालां। देखून गावडेक गव्याच्या हल्ल्यात मरण आयिल्ल्याचो निश्कर्श पुलिसांनी प्राथमीक चौकशेत काडला अशें पुलिसांकडल्यान कळटा। मजगती राना खात्याच्या जायत्या प्रश्नांक जाप मेळूंक ना। गावडेच्या मरणाविशीं सोक्षमोक्ष लावपाक घडणूक सुवातेर राना खात्याचे अधिकारी आणि पुलीस संयुक्त पळोवणी करतले अशें कळटा। पळयात पुराय बातमी।
कांय दिसां पयलीं होमगार्ड दिनेश गावडे हाका बेतोड्या वाठारांत मरण आयिल्लें. माताच्या मरणाचेर जायते प्रस्न आनी दुबाव निर्माण जाल्ले. उपरांत पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान शिंगाच्या जखमेक लागून मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. मात रान खात्यान दुबाव व्यक्त करून गावडेच्या मरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी करपी पत्र दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक धाडिल्लें. मजगतीं रान खात्याचें पत्र आनी अहवाल सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्यान गुप्त अहवाल कसो जाहीर जालो असो प्रस्न विचारीत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मेडिसीन विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ मधु घोडकिरेकर हांणी टिका केल्ली. रान खात्याच्या पत्रा प्रमाण पुलिशेन तपास सुरू केलो. देखून गावडेक गव्याच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्याचो निश्कर्श पुलिसांनी प्राथमीक चवकशेंतल्यान काडला. आता गावडेच्या मरणाविशीं सोक्षमोक्ष लावपाक घडणूक सुवातेर रान खात्याचे अधिकारी आनी पुलीस संयुक्त पळोवणी करतले अशें कळटा. दुसरे वटेन गावडे हाका गव्याच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्याचो दुबाव निर्माण जाल्ल्यान रान खात्यान घडणूक सुवातेची पळोवणी केल्ली. माताचें मरण गव्याच्या हल्ल्याक लागून जाल्ल्याचें मुखार आयलें ना. हाकाच लागून पुलिसांक ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक सांगिल्लें अशें उपरान संरक्षक जी स्वारके हांचें म्हणणें. Because we are getting a report from the postmortem side, that is fine. We are not challenging the postmortem report or anything. Yeah. Okay. But from the field, site, incident site, we are not getting any evidence. Since this animal is a very massive one, it is not like a cow or anything. Yeah. It's a very massive animal. Usually the male bisons, they are very massive. Yeah. So their hoof marks, everything will be present at site. So we were not getting such complete evidences from the verified. Because moreover, when you see the incident, this person is not a resident of that locality. He is from Usgaon. He is from Udidwada, Usgaon, which is 10 kilometers plus away from the site. Okay. Okay. And he came to the site and immediately he is attacked. So witnesses are there and they are only taking him to the hospital and everything. Okay. So this raises some suspicion. So how he comes to that particular point, immediately after his arrival, he is parking his scooter going to this gully. Yeah. And nobody goes there usually because it is very undergrowth wise, it is very tall undergrowth is there and it is very suspicious. Witnesses are only taking him to the hospital. Those story, actually we are slightly suspicious. So we just ask the police department, you take all the contact numbers of. Yeah. We are not challenging their report or we are not questioning their common sense and all. Yeah. We are just asking police department, you verify completely. If nothing is there, we don't have any issue. मजगतीं गावडेच्या मरणाचें कारण स्पश्ट जावप गरजेचें आसा. हे प्रकरण धांपपाचो सरकाराचे यत्न सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार वियातो फर्नांडीस सांगता. आमचे वायल्ड लायफ खंय वतले ते पळय मेला ताचो पयलो रिपोर्ट येवन ते आतां कवर अप करपाक सोदता. इट्स अ फॅक्ट दे ट्रायिंग टू कवर अप. लोकांक सगळी खबर आसा. दिनेश गावडे असो जो मरण आयले ताका बायसनाच्या अटॅकाचेर ताका मरण आयलें म्हणजे गव्या रेड्याच्या अटॅकाचेर मरण आयलें अशी चर्चा आसा. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिसर आहा जी स्वारके जो DCF आहा IFS ऑफिसर आहा ताणें जे पुलिसांक पत्र दिलां ते म्हजे सारक्या पत्रकाराक एक म्हत्वाचें दिता. तातूंत ताणें कितें म्हटलां की जो गवो आसता तो एक व्हडलो आसता तो आकारान. तो खंयच्याय एरियेन जेन्ना धांवता तर तेचे पांयाचे जे ठशे आसता ते ठशे थंय लागता आनी तो अटॅक जेन्ना करता खंयच्याय मनशाचेर त्या मनशाची बॉडी तो सामकी शिनून उडयता. तेचे तुकडे तुकडे करता ते शिनून उडयता. दिनेश गावडेच्या बाबतींत तशें जावना. ताका जी स्वारकेचें अशें म्हणणें आसा तो म्हजे कडेन उलयल्लो की मुळात दिनेश गावडे थंय कित्याक गेलो कित्याक ती जी एरिया ती जी स्वारकेच्या शब्दान सस्पिशियस एरिया अशें ताणें म्हटलेलें आसा. थंय झुडपां आसा झाडी आसा थंय तो इतलो कित्याक गेलो. आनी दोग जाण जे विटनेस आसा जेंच्यांनी दिनेश गावडेक मागीर हॉस्पिटलांत किंवा दोतोरा कडेन गेले अशें म्हणटा ते लोक थंयसर कित्याक पावल्ले हाची चवकशी जावपाक जाली. जी स्वारके हाच्या मुळा कडेन वचतना त्या आपल्या लेटरान 4 मोबायल नंबर दिल्यात. म्हणजे खंयचोय ऑफिसर जो आसा फॉरेस्ट ऑफिसर हेणे फक्त तेणी गव्यान मारले नसतले अशें म्हणून तो ओगी रावना. तर तेणी आपले लॉजीक जे आसा आपले म्हणणें ते मांडलां आनी ह्या 4 मोबायल नंबराचेर तुमी चवकशी करा अशें तेणी म्हटलेलें. ताका लागून पुलिसांची आसा जापसाल जाती अशी आसा की पुलीस फकत फॉरेन्सीक रिपोर्ट जो आसा तेचेरच अवलंबून रावन म्हणजे कितें करता सादारणता कितें जर जालें जाल्यार फॉरेन्सीक रिपोर्ट कितें आयला तो पळयतात अरे असो म्हणलो आनी सरकार किंवा पुलीस जे असता ते प्रकरण मिटयता. तर हे प्रकरण न मिटयता जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें म्हणटा की बायसनाच्या अटॅकाचेर तो मरूंक ना अशें आमकां दिसता, आमचे कडेन तशें एविडन्स ना, जाल्यार तो मेलो कसो
हे सोदपाची जापसात लागली असा पोलिसांचेर आयला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान पणजे भाटले वाठारांतलो रस्तो 12 ते 16 मे मेरेन तात्पुरतो बंद दवरपाचो आदेश जारी केला. 700 मिलीमीटर आणि 600 मिलीमीटर पायपलायनीच्या तात्काळ इंटरकनेक्शन कामा खातीर नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरचे अशें आवाहन प्रशासनान केलां. म्हापसा मध्यान राती कार्ड गॅमलिंग क्लबाचेर धाड घाल्ल्यान एकच खवदळ पडलो. ही कारवाय 2 बायला समाजवावरप्यांनी पिंक पुलीस फोर्साच्या मसतीन केल्ल्याचें कळटा. मात ज्या लोकांचो ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्लो तांणी पुलीस येताच घडणूक थळावेल्यान फुजो काडल्यो. ह्या कारवायेत पुलिसांनी रोख रक्कम आनी हेर सामान जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी कळंगुटात राजकीय चर्चांक नेट आयला. उमेदवारांचेर थळावे फुडाऱ्यांकडल्यान प्रतिक्रिया आनी विधानां येत आसात. कळंगुटचो सुदेश मयेकर आनी कळंगुटचो सरपंच जोसेफ सिकेराणी मतदारसंघातल्या राजकारणाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. हांव बीजेपीन गेला, सो आय एम अंडर द बॅनर ऑफ बीजेपी. आतां बीजेपी कितें सांगता तें आमी करतले. आतां जर तर फाल्यां तेका दिली तिकेट जाल्यार आमी ती काम करचें पडलें. जर तर म्हाका दिली तिकेट तर तेणेन म्हाका काम करचें पडटलें. हांव रेडी आसा काम आमच्या इलेक्शनाक. लोक समज सांगता तुमी इंडिपेंडंट वचत ना आनी खंयच्या पार्टीन वचत. लोक खूब उलयतलो, लोकांक अर्थूच ना उलोवपाक. I don't disagree with the public. Public is, they have to talk. खंयचे पॉकेट तुका वोट मारतले आनी खंयचे पॉकेट वोट मारचे ना. एक पॉकेट आहले की जे तरेन ते वोट मारूंक ना आनी तितून अबावट 4000 वोट आहा भितर. सो ते गेले आमचे. सो तितूनच ते विक्ट्री जाली मागीर तेची. जावं न्ही, इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही. सी द फिवर म्हाका पळय गेले फावटी 15 दीस आसतना तिकेट दिली. तेच्या आदी काँग्रेसाने दिल्ली फकत 15 दीस आसतना. सो पळोवया न्हू कशें कितें जाता तें. आतां तरी काँग्रेसा कडेन मनीस ना म्हणटा. मनीस खूब आसा, कोण सांगता ना म्हणून. मनीस खूब आसा. इट इज नॉट दॅट जोसेफ आहा ऑर आनी कोण आहा. सगळ्याकूच इच्छा आसता आपूण एक MLA जावचो. पूण MLA जाले उपरांत आपणें कितें काम करचें, कार्य कितें तेजें तें तरी तो जाणा. कित्याक आमी आतां इतलीं वर्सां आसा कलागूट पंचायतीन, लायक 35 years जाली म्हाका. सो आमी जाणा न्हू कशें काम करूंक जाय. लोक तुजे कडसून कितें मागता, लोकांक कितें जाय, हें सगळें आमी पळयता न्हू. गेली 15 वर्सां जाली तो आमचे नेतृत्व करता कलांगूट मतदारसंघाचे. कालची 5 वर्सां जी गेल्या ती जर काडून आमी पळयशी जाल्यार तेणी कांय एक काम करूंक ना. फक्त खंय तरी 4-5 जाग्यांचेर हॉटमिक्स चालू आसा. म्हाका दिसता कलांगूटचे लोक इटेल्या तेजे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा जावं तो आमदार म्हणून काम करता पळय ते पळोवन, आनी हे फावटी खंय तरी कलांगूटचो लोक, मतदारसंघाचो लोक तो न्याय करतलो. हांव मागता सगळे जे ऑपोजिशन आसा त्या ऑपोजिशनांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. गेले फावटी तो जिखलो खरो, पूण तेच्या ऑपोजीट सुबेस वोट पडले आनी तो वोट फुटाफुटी जावन जिखलो. आतां तुमी जर ZP इलेक्शन पळयलां
जाल्यार ऑपोजीट अराउंड 8,500 वोट पडले आणि त्याच्या कॅन्डिडेटाक एक अराउंड 5,500 वोट पडले. सो खंय तरी लोकांनी ताका नाकारला. सो लोकूय म्हणून पिसोना, लोकांनी हे फावटी निश्चय केला की ताका घरा धाडूंक जावो म्हणून, प्रोवायडेड वी गेट अ फॉर्मिडेबल गुड कॅन्डिडेट टू डिफीट हिम. आता म्हाका खुबशे लोक येवन मेळटा, ते सांगता म्हाका की तूं जावो हे फावटी, तूं कॉन्टेस्ट करूंक जावो. हांव तांकां सांगता टायम आसा, कशें कितें तें फुडें पळोवया. कित्याक इन दी एंड पार्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सी गोंयांत पार्टी म्हणटा पळय ती जायी, पार्टीची तिकेट म्हणटा ती जायी. इंडिपेंडंट बसपाक खुबसो फायनान्शियल बॅकिंगूय जाय, मसल पावरूय जावो. ताका लागून आतां पार्टी पळय की डिसायड करता पळय ती. कित्याक गेले फावटी मायकलाक निमण्या वखदार भाजपाक डच्चू दिल्लो आनी म्हाका दिसता भाजपा इसरोंक ना. जर तर लोक सांगता, आमचे जे लिडर आसा कालांगूट मतदारसंघाचे, ते जर सांगता की बाबा हे फावटी तूं उबो राव, जाल्यार आमची इच्छा अवश्य आसा. पिंपळकट्टा वाठारांत व्हडा प्रमाणात भिकारी रावतात आणि परत परत विनवणी करून लेगीत ते भायर सरनात अशी कागाळ मडगांव न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी पुलीस निरीक्षका कडेन केल्ली. तशेंच सकाळी रस्त्या कुशीक स्टॉल लायिल्ल्यान लोकांक आपल्यो गाडयो लेगीत दवरप कठीण जाता अशी कागाळ तांणी केल्या. हे कागाळी उपरांत पुलिसांनी सुवातेर तपासणी करून भिकाऱ्यांक धांवडावन घाले. फाल्यां PI फोन मारलेलो, कित्याक एवरी टायम हांगा पळय भिकारी बसतात पळय ती 5-6-7 जाण सुमार हांगा भिकारी बसतात आनी एकटी ती बायल बसता. सगळे आपल्या आयदनां सुद्दां घेवन आनी हांगाच ते जेवण जेवता आनी ते सोरो घेवन पितात. आनी तुमी सकाळी सोमारा आयल्यार कळटलें तुमकां कितें. आनी ती कशीच सांगल्यार हालनाक हांगसरली. तें जालें आनी दुसरे 7 सुमार पळय जो थंय बाजार भरता, म्हळ्यार सगळे गांधी मार्केटांतले जे पळय वेपारी आसा ते आमे हे फ्रुट्स घेवन सगळे थंय बसतात. बरें कोणें तर हें काडलें, मोटरसायकल काडली जाल्यार ताका ते परते लावपाक दिना आनी दादागिरी करता. तेवूय हांवें पळय PIक सांगलें, तेंच्यानी काल गाडी धाडून. आमी 8:30-9 जाले म्हणटकीर तुमी मागीर हांगसरले आमकां क्लियर कर. 7 येवन हांगा बसता आनी हांगा रोड बंद करता. म्हळ्यार तेंच्यांनी कालूय तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतला, आतां 8 दीस जाले ते ड्रायव्ह घेता. आयजूय PIक फोन मारून सांगलेलो, आयज मंगळार म्हणटा व्हडलें कांय ना, पूण सोमाराक इतली हांगा लूट पडटा. हांगा तुमी हांवें ऑलरेडी फोटो धाडल्यात ताका कोण कशें करतात आनी बुरशेपणां करतात, लोकांक सामके त्रास करतात आनी येवन इतले दारान बसतात आनी एकटे हांगाय बसता आनी एकटी बायल ती हालोवंकूच ना. ते गेल्ल्या फावटी ते घेवन वयतकीर सोडटकीर ती परती येवन हांगा बसतात. ताका लागून आयज ते परते हें करपाक येयल्ले हांगा. खानापूर सरवण पंचायतीत दुडगूस घालून उपसरपंचांक राजीनामा दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आता अडचणीत आयल्यात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका पंच वांगड्या सयत 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. पंचायतीत गोंधळ घालपाच्या ह्या प्रकारा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. कारापूर जावपी एका मेगा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन करपी लोकांनी मंगळारा अचकीत कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक मारली. तिडकल्ल्या लोकांनी पंचायत सचिव आणि सरपंच पदाचो ताबो आशिल्ल्या उपसरपंचाक घेराव घालो. एक तर वादग्रस्त प्रकल्पाआड नोटीस काडात ना जाल्यार राजीनामो दियात असो दबाव पंचायतीत जमिल्ल्या लोकांनी उपसरपंचाचेर हाडून पंचायतीत बोवाळ घाल्लो. परिस्थिती हाताभायर वचपाक जायना म्हणून पुलीस आणि सरकारी अधिकारी लेगीत पंचायतीत पाविल्ले. पयली तयार नाशिल्ल्या उपसरपंच आयेशा बी मागोड हांणी राजीनामो दिले उपरांतूच पंचायतीत निर्माण जाल्लो तणाव निवळ्ळो. ह्या प्रकरणात पंचायतीन कागाळ केल्या उपरांत मंगळारा राती पुलिसांनी 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलो. काय जावपाक जायना म्हणून आमी डिसिजन घेतलें. डेप्युटी सरपंच काय
एक मागोड हांव डेप्युटी सरपंच रिजायन दिता प्रेशरा लागून प्रेशर रिजायन दिला रिझन इतले म्हाका प्रेशरा नाका नाका म्हाकाच नाका तेका लागून हांव रिजायन म्हणजे तुका ते सायन मारपाचें ना तुमी एक दीस टायम दिना म्हाका तेका लागून हांव रिजायन गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कदंबा येरादारी महामंडळा खातीर सुमार 200 इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसात आनी ह्या प्रस्तावाक अर्थसंकल्पांत मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्यो बसी हाडले उपरांत बसींचो उणाव सुटाव जावपाची शक्यताय आसा अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. इलेक्ट्रीक बसी एकाच चार्जाचेर फक्त सुमार 200 किलोमीटर वता. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर शेजारच्या राज्यांकडेन चार्जिंग स्टेशनां लावपा विशीं चर्चा सुरू आसा, जाका लागून आंतरराज्य कार्यावळी वेळार बसींचेर चार्जिंग करपाक मेळटलें. पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज ना, पूण कितें जाला कंपनीन आमकां कदंबाक जो रेट आसा तो डिझेल 110 रुपया केल्ले कडेन आनी जनरल पब्लिकेक 88 रुपीज 20 पैसा. म्हणजे आमकां मातशें हाय रेट असल्या कारणान आमी त्यो बाकीच्या जाग्यांचेर वचून पेट्रोल घालता, डिझेल घालता आमी. सो प्रॉब्लेम अशें कांय ना. दुसरी गोश्ट आमी पळयता की आमच्या गोंयांत जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. आयज आमचे कडेन ZC इलेक्ट्रीक बसी प्लस आमचे कडेन स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमच्यो आसा आनी आमच्यो आनी एक 200 बसी आमच्यो येवपाच्यो आसा. पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. पूण कांय जाग्यांचेर ज्यो आमचे रिमोट एरिया आहा, ल्हान रस्ते असल्या कारणान आमकां त्यो डिझेल बसीच घेवच्यो पडटा. थोड्योश्यो त्यो बसी आमच्यो चालू आसा आनी इन फ्युचर जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी काडपाचो प्रयत्न करता. पूण जाता कितें जेन्ना इंटरस्टेट जर बसी वयतली आमच्यो जाल्यार ताका चार्जिंग करचें पडटा. म्हणजे एक 200 किलोमिटर एक बस चलता. सो 200 किलोमिटर समज गेली थंय तांकां परतून चार्जिंग करपा जाय. ते चार्जिंग जर सिस्टम जर प्रत्येक स्टेटीन जर एकामेकाक जर आमी तेंच्यो बसी गोंयांत हाडल्यो तांकां चार्जिंग करपा जाल्यार आमच्यो बसी थंय वचून गेल्यार ते चार्जिंग तेचे कितें आतां खर्च अशें जाले जाल्यार इन फ्युचर ते जातलें जाल्यार आमकां इलेक्ट्रीक बसी सुद्दां आमी इंटरस्टेट सुद्दां धाडपाक शकतले. आता सध्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगला की पेट्रोल डिझेल खंय तरी वाचयात, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करात, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स यूज करात. तुम्ही कितें ट्रिपी बीन वाडयतले? आमचो तसोच प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आहा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मोदीजी हांचे जे कितें ध्येय आसा आनी जाता की पोल्युशन जावपा जायना. डिझेल बसी पेट्रोल बसी पोल्युशन जाता. पोल्युशन कमी जावपा खातीर आमचो गोंय खातीर प्रयत्न आसतलो. पूण 100% आमी सध्या तरी करपाक शकना, कारण खंय तरी रिमोट एरियान आमकां त्यो डिझेल बसी घालच्यो पडटल्यो. हळूहळू ते आमी करपाचो प्रयत्न करतलो. आता जवळपास कितल्यो नव्यो डिझेल बसी आनी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो? सध्या आमचे कडेन आमी आमच्या बजेटा भितर आमकां नवीन 200 बसी इलेक्ट्रीक आमी मागला सरकारा कडेन आनी बजेटान त्या प्रमाणे आमकां सरकारान पयशे दवरले कडेन आसा आनी आमची फायल सरकारा कडेन गेल्या. सो म्हाका दिसता फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तेजे टेंडर बी जावन त्यो बसीचो आमकां येवपाचो प्रयत्न जातलो. कोरगांवच्या बादे वाठारांत थळावे फाटले 4 म्हयन्यांसावन उदका खातीर बळबळे काडटात. उदकाची बिलां नेमान येतात पूण प्रत्यक्ष उदका पुरवण जायना आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. सरकारान दखल घेवन उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. कोरगांवच्या बादे वाठारांत फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन थळाव्याची उदका खातीर सामकी वायट परिस्थिती जाला. उदकाची बिलां मात वेळार येतात पूण नळाक उदक येना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. थळावो पंच उमेश च्यारी स्वखर्चान टँकरांतल्यान उदका पुरवण करून थळाव्यांक हातूंतल्यान सुटका दिवपाचो यत्न करता. कायमस्वरुपी उपाय करपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें आनी संबंदीत आमदारान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्या बायलांनी केल्या. मजगती बादे वाठारासावन फकत 100 मिटर अंतराचेर फाटल्या 3 म्हयन्यांसावन दर दिसा सुमार 1000 लिटर उदक फुकट वता असोय गंभीर आरोप थळाव्या लोकांनी केला. जांबळी कडेन आतां कितले दीस जाले PWDचे कितें पायप फुटला कितें जाला, कमीत कमी 3 म्हयने जाले. इतले उदीक व्हांवता, कमीत कमी एक 15 ते 20,000 लिटर सद्दां उदीक वेस्ट जाता. कोणूच रिपेर करून कांय ना आनी आमकां उदक येयना वयर आतां. कितले दीस जाले, 6 म्हयने जाले उदकूच ना. ते कितें पायप फुटला हे म्हणटा ते रेडी करून दिवपाक ना. आतां आनी म्हणटा टँकर धाडटाले आतां 15-20 दीस जाल्यार टँकरूय धाडिना. टँकर धाडटा जाल्यार हाफ टँकरूच धाडटा, फुलीट धाडिना. कितें करतले कांयच ना. आमी हिंगा कितले तरी उदीक वेस्ट जाता. दिसाक 15-20,000 लिटर उदीक वेस्ट. कितें म्हूण सांगतले कोणूच पळयना. आनी कितले फावटी
ऑफिसान वचून कंप्लेंट केला PWD साहेबाक लेटर बसून दिला, आता कोण काय ॲक्शन घेतली. आमकां एक 6 म्हयने जाले आमकां उदीकूच येना. कनेक्शन आसा, फक्त बील बी भरता, फक्त उदीकूच ना आमकां. आनी मातशें सरकारान कितें लक्ष दिवंक जाय. आमी 10 वर्सां जालीं हांगा रावता, तेन्नाच्यान आमकां एक थेंबूय उदीक ना. आनी बील आमकां पयलीं येवन आसलें 0 बील येतालें, आतां मिटर चार्जीस येता आमकां. मदीं येताले कितके म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदा बारीकशे येताले, आतां ते बी बंद जाला आमकां येवपाक. आतां 6 म्हयने तरी जाले आमी फक्त बिलूच भरता आनी कांयच ना. आमी कपडे बी धुवपाक, आयदनां धुवपाक आमी बांयची उदीक हाडटा आनी पिवपाक आमी बिसलरी विकते बिसलरी उदीक हाडटा. आहा तो मातसो आमकां बरो आहा, तो तरी आमकां मातशें उदीक फोन तरी उखलता, सांगता बाबा ह्या टायमार मातशें सांगून धाडटा तरी तो चारी म्हणून तो मातशें आमकां हेल्प करता हिंगासर. जाल्यार ती कोणूच आमकां फोन उखली ना आनी कांय ना. आमगेर आतां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. पळयात मातशें आमकां कितें तुमी सरकारांनी पळयात मातशें आनी आमचें कितें तरी करात. आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम तरी सॉल्व करात आमकां. तेन्नाच्या टायमार सगल्यांनी सांगलें उदक घालता आमी, रस्तो करता, लायटी घालता म्हणून सांगलें. आमकां कांयच ना सदाय अशें. लायट ना आमकां, आमचे रस्तो करिना आनी उदकाचे आतां प्रॉब्लेम केला. आमी कितें करपाचें हिंगा? मातशें तरी पळयात तुमी. आमकां पयलीं उदक येतालें नळाक, सकाळीं येतालें केन्ना सांजचें येतालें. आतां येत ना नळाक उदीक. 5-6 म्हयने जाले. आमकां टँकर हाडून घालतात, कोण हांगा लक्षच दिना. मातांच्या वेळार सगळे लोक येतात, म्हाका घाला तुका घाला म्हणून. आमी आतां पंचाक फोन मारला, ते सांगला टँकर धाडटा म्हणून. आतां पळय केन्ना येतात. तो 2 दिसांनी उदीक धाडटा आमकां, पूण तेचे पयसो घालून तो हें करता. अशें आमचे हांगा हाल जाल्ले आसा. अशें आमचे उदकाचे हाल जातात हांगा. आदी बरें येतालें, आतांच येयना उदीक. आमकां आतां ह्या वाटेन लक्षय कोण घालिना. आमदार आसात ते पळयात म्हणटा सगळें मरून काग जाल्या तेंची. उदक ना, कितें ना. आमदार आल्लेकरा कडेन मागता आमचे एकदां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. तो जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना आमी ताका सांगलेलें हां म्हणून तो गेलो. तेणी आमचो कायमचो हे प्रॉब्लेम मिटून उडोवपाचो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. लंच टायम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक TV गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श